लॉकडावन 4 फाल्यां 18 तारखेच्यान सुरू जाता. फुडलें लॉकडावन हें 31 मे पर्यंत आसतलें. पण आमच्यो स्टेटीच्यो गायडलायन ज्यो आसा त्यो फाल्यां पर्यंत फाल्यां सांजच्यो आमी डिक्लेअर करतले. कारण आजची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग विथ द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेर्स जो सेक्रेटरी आनी आमचो चीफ सेक्रेटरी हांच्या बरोबरची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ही आज रातची 9 वरांचेर जावपाची आसा. काही जरी त्यांची गायडलायन आयली जाल्यार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान स्ट्रॅटजी आसा, स्टेट लेवलाचेर स्ट्रॅटजी कशा पद्दतीन ठरोवपाची आसा ही डिसायड जाता. आनी ताज्या उपरांतूच आमचे लॉकडावन 4 एट प्रेझेंट जे रिलॅक्सेशन आसा तितूर काही रिलॅक्सेशन थोडेशें ॲड जातलें. म्हळ्यार गोंयान आयच्या घडीक आमी जर पळयत जाल्यार आंकडो जो आसा पॉझिटिव्ह केसीसचो आतांचो एक्टीव जे आमी लायव्ह पॉझिटिव्ह केसीस म्हणटा ताजो आंकडो जवळपास 18चेर सुमार पावला. हो आंकडो अजूनही सांजचो म्हटल्यार एक 3-4 नंबरांनी वाडूंक शकता. कारण तांचें म्हणणें आसा की आमी ज्यो रेल्वेंतल्यान आयिल्ले लोक तांकां टेस्ट केला ताजी कन्फर्मेटरी टेस्ट आमी वेटींग करता. कालच्यान जी निजामुद्दीन एक्सप्रेस आयली त्रिवेंद्रम वचपी आनी राजधानी एक्सप्रेस आयली जी पॅसेंजर घेवन फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, काल जी आयिल्ली ती 288 पॅसेंजर गोंयान आयिल्ले. 288 पॅसेंजर थंयच्यान तांकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी ताज्या उपरांत फातोर्डा स्टेडियम हांगासर दवरले. हे सगळ्यांक केल्या उपरांत ऑलमोस्ट आमकां जवळपास ना म्हटलें जाल्यार एक 15 ते 20 जाणांक इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनाक दवरचें पडलें. एक्झॅक्ट नंबर आत्तां म्हाजे कडेन ना, बट एप्रॉक्सिमेटली 15 जाणांक इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनान आमी दवरतले. कारण जे पॉझिटिव्ह आयल्या तांच्या बरोबर जे लोक आशिल्ले ते बोगीत ते 14 दिसाच्या इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायनचेर उरतले, तांकां आमी सोडूंक ना. ताज्या व्यतिरिक्त राजधानी एक्सप्रेस आयची परत एकदा 368 लोकांक घेवन आयले. तांची टेस्टिंग अजून जावंक ना. तांची टेस्टिंग जाल्या उपरांत ह्या नंबरांत आनिकूय बी भर पडटली. आमच्या रिक्वेस्टाक अनुसरून फुडल्या विकांतल्यान राजधानी एक्सप्रेस येवपाची आशिल्ली ती सद्या तरी ड्रॉप केल्या, सद्या तरी बंद केल्या. राजधानी एक्सप्रेस फुडल्या विकांत येवपाची ना. बट निजामुद्दीन एक्सप्रेस ही कंटिन्यूअस वचपाची आसा, तिजे वयले बुकींग आसा. बट तिजेर नंबर येवपी ह्या विकांतलो नंबर आमचो फक्त 32 आशिल्लो, 32 आशिल्लो सॉरी. आनी ताज्या वयली आमकां एकूय नेगेटीव केस पॉझिटिव्ह केस मेळूंक ना. सगळ्या जाणांचे 32 जाणांचे टेस्ट केल्या उपरांत ते नेगेटीव मेळ्ळे. सो दॅट आमकां रेल्वे वयल्यान येवपी हांकां चड मोठ्या प्रमाणात कंट्रोल करपाक जाय. त्याच भायर म्हणजे जे रेड लायट एरियांतल्यान जे ट्रक येता, म्हणजे जे रेड झोन एरियांतल्यान जे ट्रक येता तितूर येवपी ड्रायव्हर जे आसा हे सहसा पॉझिटिव्ह उरपाचे चान्सीस उरता. आमी अजुनूय बॉर्डरीचेर मोठ्या प्रमाणात परत एकदा स्कॅनिंग करपाचें सुरू केलां. वेळ पडलो जाल्यार तांकां सॅग्रिगेट करून तांकांय बी टेस्टिंग करपाचे फेसिलिटीज करतले. माननीय मंत्री अमित जी शाह हांच्या कडेन उलयला, रेल्वे मंत्र्यां कडेन उलयला. ताच्या खातीर हाजेर कितें तरी एक वेगळी स्ट्रॅटजी डिसायड करची पडटली. कारण मोठ्या प्रमाणात गोंयांत येवपी केसीस आत्तां ज्यो पॉझिटिव्ह आसा त्यो सगळ्यो केसीस हेका आमी इम्पोर्टेड केसीस किंवा मायग्रेटेड केसीस म्हणपाक काय हरकत ना, त्यो मोठ्या प्रमाणात आसा. त्या खातीर गोंयांत तरी तशें विदीन द स्टेट आत्तां भिवन वचपाची गरज ना. म्हणजे जे लोक की कम्युनिटी ट्रान्समिशन किंवा आमकां लोकांच्या मदीं ट्रान्समिशन येना त्या खातीर भिवन वचपाची कांय गरज ना. म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न जो आसा तो भायल्यान येवपी लोकांचो आसा. त्या खातीर आमकां थोडेशें अलर्ट हे रावचेच पडटले. गोंयकारांनी रिलॅक्स लॉकडावन रिलॅक्स जालो म्हणून सामकें रिलॅक्स जावन उपयोग ना. रेल्वेन येवपी ह्या सगळ्या पॅसेंजरांचेर आमी टेस्ट केल्या उपरांत ताका 14 दिसाचो होम क्वॉरंटायन मारता. पण आमी पयलीं म्हणटाले की पयलीं रेल्वेचो आंकडो 700 सुमार आशिल्लो. पण आमी थोडोसो स्ट्रिक्टनेस दवरलो. आमी एक रेल्वेन फॉर्म सर्क्युलेट केलो की ज्या फॉर्माच्या माध्यमांतल्यान तुमचो हांगासलो एड्रेस कळ्ळ्यार तुमकां टेस्टिंगाक पयशे पे करचे पडटले. हाज्या वयल्यान तो नंबर ऑटोमॅटिकली 200चेर आयलो, म्हणजे 250चेर सुमार आयलो. पण ऑटोमॅटिकली भायले लोक जे अननेसेसरी गोंयांत येवपाचे आशिल्ले ते येवंक ना. आनी हांगासर जे देंवले 250 सपोज 260 लोक हे 90% लोक जे आसा दे आर द प्रॉपर रेजिडंट. तांचे आधार कार्ड वोटींग कार्ड्स जे आसा हे हांगासर दिसले. आमी आयच्या घडीक तांकां जरी इन्स्टिट्युशनल आमकां काल पयलोच दीस आशिल्लो, कालच्या अनुभवा वयल्यान तांकां आज आमी हॉटेलांत शिफ्ट केल्या. काल थोडेशे त्रास जे आसा हे तांकां जेवणाचे बाकीचे वेळ रावचे पडले, सहन करचे पडले. कारण इट इज अ न्यू प्रोटोकॉल. स्टेडियमाचेर तांकां दवरचे पडले. बट इट इज अ न्यू प्रोटोकॉल. जस्ट तशें आमकां बाकीच्यो सगळ्यो गजाली लक्षांत येता तितून इम्प्रुवमेंट जाता. त्या खातीर आयज आमी तांकां डायरेक्टली हॉटेलांत दवरल्या. तांची जेवणाची हाजी तेजी सोय जी आसा ही सगळी ताज्या मार्फत जाली वयतली. लोकांची काळजी घेवप हे आमचें कर्तव्य आसा, त्या अनुसार आमी सगळे जाण घेयत आसा. बट लॉकडावन 4च्यो
ज्यो एक्झॅक्टली सगळ्यो गायडलायन्स ज्यो आसा हे राज्याच्या वतीन फाल्यां डिक्लेअर केले. कोवीड हॉस्पिटल जे आसा हे ॲट प्रेझेंट 100 बेडेड कोवीड हॉस्पिटल आमच्या कडेन आसा. फॉर द असिम्टॉमेटीक आमच्या कडेन 60 बेडी थंयसर वाडोवपाचो स्कोप आसा. असिम्टॉमेटीक पेशंट्स असले जाल्यार 160 बेडेड पर्यंत आमी खुद्द कोवीड हॉस्पिटलानूच मॅनेज करूं शकता. आनी इन केस व्हेंटिलेटर लागले आसत जाल्यार आमकां एक आमी 20-25 पेशंट जे आसा हे व्हेंटिलेटराचेर कोवीड हॉस्पिटलानूच मॅनेज करूं शकता. इतकी कॅपेसिटी आमकां आमचें कोवीड हॉस्पिटल जे मडगांव आसा थंयसर आमचें मॅनेजेबल आसा. ताज्या भायर गेले आसत जाल्यार आमकां दुसऱ्या हॉस्पिटलाचो विचार करपाक जाय. आमी ऑप्शन वेगवेगळे ऑप्शन जे आसा हे ओपन दवरल्या. पण आमकां भायरच्यान येवपी लोकांचेर जर कंट्रोल केलो जाल्यार गोंयांत केसीस वाडच्यो ना हाजी आमकां खात्री आसा. आयजूय गोंयांत ज्यो केसीस आसा 2 जाण सिम्टोमॅटीक सोडले जाल्यार भितरल्यो 16 केसीस ह्यो असिम्टोमॅटीक आसा. तांचेर म्हाका दिसता वेवस्थीत रित्या ट्रिटमेंट केल्या उपरांत ते परत रिकवरी जातले हाजी म्हाका खात्री आसा. त्या खातीर जरी नंबर वाडलो जाल्यार गोंयकारांनी भिवन वचपाची गरज ना. आमी इतर राज्या पेक्षा आमची स्ट्रॅटजी कंप्लिटली वेगळी आसा. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें बाय रेल्वे आसतले, बाय रोड्स आसतले किंवा बाय प्लेन आसतले, कितूरय येवपी सगळ्या लोकांक आमी टेस्ट करूनच भितर घेता. आनी ताज्या उपरांतूच आमी तांकां आपल्या आपल्या घरा कडेन जे आसा हे सोडले वता. इवन दो राती त्या सगळ्या लोकांची पर्सनली घरा कडेन व्हरून पावपाची वेवस्था जी आसा ही सरकारान बाय बस केल्ली आसा. ओके, पेशंट जे पॉझिटिव्ह तांकां सगळ्यांकूच व्हेंटिलेटर लागता काय किंचितच यूज जाता? ना, पेशंट पॉझिटिव्ह जालो म्हणजे ताका व्हेंटिलेटर लागता अशें ना. पयलीं म्हणजे सिम्टोमॅटीक आनी असिम्टोमॅटीक हितूर पेशंट डिवायड जाता. आनी सिम्टोमॅटीक पेशंट आसत म्हणजे ताका शेवटी रेस्पिरेटरी त्रास जावपाक लागलो जाल्यारूय तो सिंपल ट्रिटमेंटाच्या बेसिसाचेर ट्रीट जाता. आनी जे कॉम्प्लिकेशन वाडटा तेद्या वेळार, आनी कॉम्प्लिकेशन वाडटा कोणाचे जो डायबिटीक आसत अबाव 60 एज आसत जाल्यार तेजें कॉम्प्लिकेशन वाडून ताका व्हेंटिलेटराची गरज लागता. जाल्यारूच एकदां आमी म्हणटा की व्हेंटिलेटर लागपाची गरज आसता. पूण तशें लागलें आसत जाल्यार व्हेंटिलेटराचें प्रोविजन आमच्या हॉस्पिटलाच्या मार्फत केल्लें आसा.